हॅलो बँकरा, आयज आमी आमगे तांदळां चिजान करुया. हें बरें गोस्ताचें आनी आमकां सदां माय सदां मुगे माय म्हाका सदां दिताली सांजवणांची. आनी सो तें करुया आमकां. तें करपाक आमकां तांदूळ जाय पडले, नाल्ल जाय पडटलो. नाल्ल तुका फ्रेश खोबरें वो कोकनट आहल्यार घाल. हांव डेसिकेटेड कोकनट घालता, वो सुकें ड्राय केलेलो. आनी तुका गोड जाय पडटलें. आनी हेजें उदक जाय पडटलें तुका. पयलीं सगळें तुका नाल्ल आनी तुका फ्रेश आहा जाल्यार नाल्ल आनी तुका तांदूळ आंटूंक पडटले एक बराय. आनी तुका जरी ना जाल्यार तुज्यान कितें करूं जाता, तांदुळां पीठ घेवपा जाता. रेडीमेड पीठूय मेळटा तांदळांचें, म्हणजे इजी आहा तें चोय. सो हांव आतां तांदूळ आनी पीठ आंटयतां. आतां हें ग्रायंड केलां हें तांदूळ आनी नाल्ल. आनी आतां तितून हालीं गोड घालपाचें. गोड तुका जाय ते भाशेन हें कर आनी टेस्ट चोय. आनी मागीर गरम जाता मागीर तूं तें गोड हें मातशें हालय आनी चाळोयत राव. हें कित्याक हें रोखडें दाट जाता. चाळोयत राव. हें आपुणूक दाट जावन येतलें. अशें करून हें आतां चाळोयत राव. आपुणूक दाट जायत येता. आनी आतां हें दाट जालां. आनी आतां आमगेलें हें तांदळां चिजन रेडी जालें. हें आतां आमगेलें तांदळांचें चिजन. हांव समजता हें तुमकां कोण घातलें म्हूण. देव बरें करूं.